चालू आहा मरे आयज आमी आमगेले गांवची जी शेतकार तेंगेलो जो प्रॉब्लेम आहा तुमी पळय लायव्ह चोयल्लें तांकां आयज इन्स्पेक्शन करता म्हणून सांगिल्लें हेल्थान कुर्तोरी आनीक तांकां हिंगा आपोवन हाडली आमकां सांगलो म्हूण आनी आतां ती हिंगा येयल्यार हेल्थ एकलोय मनीस हिंगा येयलो ना आनी हेल्थ डिपार्टमेंटूय पळय सद्या बंद आहा आतां लॉक मारलो आहा सो आमी येयल्ले कितें आमगे लोकांक मातशें हेल्प जाता म्हूण कित्याक आतां शेत नुवोन जालें आनीक तेंगेलो भाजी घालपाचो तो टायम आहलो आतां तांकां रोवपाक मेळना कित्याक ते शेतान देंवपा जायना तांकांय तेंगेले जिवाची काळजी घेवपाक पडटा सो आतां हें तांकां लुकसाण की हे पाटी तांकां एपार बी कांय रोवपा मेळना आनी मेळपाचोय ना आनी हें जें कितें आतां जालां आयच्या दिसाक एका रिस्पॉन्सिबल हेल्थ आमी पंचायती येयले पंचायती विचारलें तेन्ना सेक्रेटरीन आमकां फोन मारलो ताका फोन मारल्यार तो सांगता आपूण सायटीचेर येता आमचे मदलो कोणो एकटो येय थिंगा हो कोण तो सिल्वा म्हणटा तो सांगता आतां कोण सिल्वा तो खबर ना हेल्थाचो सिल्वा कोण तो खबर ना हेजेर एक्शन जावपाक जाय कित्याक हो आमकां धोलकारांक ग्रांटेड घेता कितें तें चोवपा जाय फोकाण कोता कितें तो आनी ताका हांव सांगो सोदिता आम गोंयकार तूं थिंगा सेटींग बी करपा भोंवनाका तूं एकटो येवन रिपोर्ट करतलो तूं अनऑफिशियली रिपोर्ट कोनाका आमी लेटर केल्ली आहा पंचायतीक की आमकां इफेक्ट जाता म्हूण आनी तेजेर एक्शनूय जाल्लें आहा पंचायतीन डेमोलिशनूय काडलें आहा आनी तूं एकटो वयता इन्स्पेक्शन कोता जाल्यार तुका कितको कळटलें की लोकांक खरें त्रास जाताय ते कितें ते आतां ही जोरी तर शेतकार म्हणटरी तांकां कितें त्रास जाताय ते तेम सांगल्यारूय तुका कळटलें आतां तूं रिपोर्ट खंयच्या बेजाचेर कोतलो सायंटिफीक बेजाचेर तेजेर कोतलो तूं रिपोर्टू हो सिल्वा म्हणटो जो रिपोर्ट कोतलो तूं सायंटिफिकल लेवलाचेर रिपोर्ट कोतलो आं ह्या शेतकारांक कितें जाता तें कळपा नाका तांकां जिवाक कितें त्रास जाताय ते कळपा नाका तांकां डिफिकल्टीज कितें आहाय त्यो त्या रिपोर्टां मेन्शन जावपा नाकाय एक्शन कितको जातलें काय तूं तुगे बळसां पट म्हूण सेटींग करपा थिंगा येयला आनी हांव तुका सांगता सिल्वा मुट्टेकार तुका जरी तर हें आहा तूं यो आमगे दवल्या यो आमगे लोकां मदीं उब राव आमकां चोवपा जाय तूं कोण तो खबर ना सॅनिटरी ऑफिसर म्हूण आतां मातशें आयकलां हांवें पंचायतीन आनी मुगेलो रिक्वेस्ट जो कोण हेल्थाचो वा तो राणो तूं एका हुंयच्या रिजर्वा हुंयच्यांनी मार नाजाल्यार काण उडय ताका जॉबाचो कित्याक एका जॉब जायना आनी तुमी तांकां पेमेंट कोनाय पेमेंट आमगे कश्टां वयता तांकां सो हांव सांगो सोदितां की हे सिल्वा मुट्टेचेर एक्शन जावपा जाय आनी तेणें आमगे गांवच्या मुखलें उबें रावपा जाय आनी तेंगे डिफिकल्टी कितें आहाय त्यो रिपोर्टां येवपा जाय तुका जाय तें न्हू कित्याक हेजेर तूं दाखोवन दिता की ही लायट आनी उदक कितें तरी बनावट कोन्न तुज्या आसतो मग बागाय तूं ना तूं कितें येयला मूं जॉजीस सेक्रेटरीन फोन मारलो तुका काल हितून तूं म्हणटा आपूण येवन कोतलो जाल्यार लोकां कॉन्फिडन्सान कोण घेतलो ताका लागून हें कळपाक की कुर्तोरींचें हेल्थ जें आहा तें कितू वर्स्ट तें आनी तांकां आमगे शेतकारूय सांगता तुमकां की तांकां कितें प्रॉब्लेम जाताय ते शेतांक आयज हांव जुजेफा गोमेज दवल्ली पंचायती लागीं आसा कित्याक म्हाका शेताचेर जायत इफेक्ट येयलो हेमेज जालो आमगे शेत सगलें कित्याक इलिगल कुमदारीन घर बांदलो इलिगल प्लेस आहा थिंगा आनी ती सगळी वेस्टेज आहा ती आमगे एरिया सोडून दिल्ली आहा कोटा सेक्टरान ती ताका लागून आमी पंचायती हेल्थान रिक्वेस्ट केली आमकां आयज येतली म्हूण आमकां सांगपाक ताका लागून आमी सगळीं शेतकारी एकठांय जाल्लीं आसाय पूण हेल्थानलो कोणू येवंक ना पूण आमकां आमगे टायम वेस्ट करून ते आपले जाय ते भाशेन अशें करून करपा जायना न्हू आमी गरीब लोक शेतान कितें भाजीपालो रोवन पोट भरपा आमची पूण एक नदर माले कोटा कोण शेतकार न्हय ती ताका लागून हांव हेल्थाको मागता तेन्ना बेगीन आमकां कितें जस्टीस दिवपाक कितें सारकें आहा तें बरें आहा तें बरें करपाक जस्वीन भयणीन आमचें सांगलां आनी आयज हो हिंगा हो सगळे शेतकाराचो लोक एकठांय जावपाक कारण आसलो बेश्टें न्हू कितें आमकां हेल्थांतल्यान आमकां प्रॉमीस केल्ली की आयज इन्स्पेक्शन येतलो म्हणून आयज इन्स्पेक्शन येतलें म्हणून हो सगळो लोक घरा रावला तुमकां हेल्थ इन्स्पेक्टराक तुमी गव्हर्मेंट ऑफिशियल आहाय तुमकां मंथली पेमेंट येतलोच पूण आमच्या घराची चूल जळटली जळपाना ती आमकां खबर ना बट एंड ऑफ द डे कशे तरेन आमकां तुमकां विदावट आमकां ऑप्शन नासतना तुमकां टॅक्स पे करपाक जाय म्हळ्यार जाय
आमी आमची परिस्थिती ही आहा सांजेर आमी गरम देपराची पेज जेवल जाल्यार सांजचे आमी गरम उदक पिवन न्हिदपा पडटा पूण आमी टॅक्स जो पळय पे करूंक जायो तो तुमकां कोत्तातूच आनी हेजो आउटकम असो हो तुमी म्हणटात इन्स्पेक्शनां येतले आनी आयज आमी इन्स्पेक्शन येतना सगलो गांवचो लोक आहा तो आशेन रावलो पूण ना तुम टर्न जावना कित्याक तुम किंग जाल्ले आहात तुम राजा जावन भोंवतात कोणा पयशांचे राजा आमी पोसतात तुमकां ही जनता हे शेतकार हे कश्ट करून हांचो टॅक्स भरतात ती पयसो ते कुस्तार ह्या लोकां कुस्तार तुमी तुमची फामील चलयतात पूण ते तुमी विसरतात तुमच्या भुरग्यांचो तुमचो दर एक फामिलीच्या मेंबरांचो हे लोक खर्च काडटात तुमकां सॅलरी ह्या लोकांची वयता पूण आयज तुमचो एटिट्यूड कितें जाल्लो आहा ताचोय आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार ही पंचायत दवरलेची तो हेल्थ सेंटर आहा सब हेल्थ सेंटर आहा आनी व्हडली लोजी खबर म्हळ्यार आयज ह्या लोकांक एकट्या लोकांक हिंगा गरज नाका आसलेली रावपाक कित्याक हेल्थ सेंटर थिंगा आहा हेल्थ सेंटराक मुखल्यान सारकें मुखल्यान त्या परमळाचें उदक सुट्टा व्हाळाचें एक मनशाक गरज नाका पडोंक नाका आसलेली हेल्थ सेंटर आहा थिंगा हो हेल्थ सेंटर कितें करता बंद करे मरे हेल्थ सेंटर कसली कारणां लागत होता तूं आमकां पयस सरजता तूं आमचेर असली परिस्थिती येयली आमचेर गरम उदक पिवन न्हिदपाची सांजचें दुसरी जेवण जेवपा म्हणना ही परिस्थिती केल्ली आहा सरकारान बंद न्हय हो सेंटर सब हेल्थ सेंटर लॉस दिसपा जाय तुमकां हो न्हय हो राणे कितें करता राणे कितें करता तो हेल्थ हो कुर्तोरेचो हेल्थ सेंटर थिंग कारगिला एक गायलो इश्यू तो एक रेजिनाल्ड आहा बंद करता ताका इतलो मोग पेटलो आहा ते रेजिनाल्डाक ते कारगिला मोग पेटलो आहा तो लेटर घाता तो प्रेशरायज करता तुम प्रेशरायज करून तुम बिनागाय आमचो टॅक्स पे करता तुम MLA को पे वचूलोक पगार फारीक करता तुमच्या MLA फॅमिलीकूय वचूलोक पगार फारीक करता आनी तुम गव्हर्मेंट ऑफिशियलांकूय बीन पूण आउटकम असो हो कास्तीक तुमचो आमकां हेज्या फुडें आमी हें सोसून घेवपा नाय मुखार कितें आहा स्टेप ते आमी घेतले एकूच मागता हेज्या फुडें तुमी आपली जबाबदारेन आपलें काम करचें आनी जें पळय इन्स्पेक्शन जाता ही फिल्डां ही शेतकामती आमचो लोक आहा तांकां इतलो इफेक्ट जाल्लो आहा हो कारण फकत तुमची नेग्लिजन्सा लागून आयज कोणाक कापस्तात जाल्यार थिंगा खमदा ती घर काडपाक तुमची कारणां लागून तांकां लायट आनी उदक मेळटा तें तुमची कारणां तुमची बेजबाबदारी लागून तुमची बेजबाबदारी लागून हांकां ह्या रस्त्यार येवपा पडटा आनी हांकां आख्खो आयच्या दिसाचो पगार कोणाचो बापूय फारीक करतलो कोणा बापूय दितलो हांकां पगार तुमकां घेतलो म्हयन्या पगार हांकां कोण दितलो आयच्या दिसा पगार हेच्या फुडें मागता जाता तितले बेगीन ह्या हेल्थ सेंटरा लागीं बेजबाबदारीन तुमी तुमचें काम करचें माहिती उलयता